We start with the Sharat. What is the issue and kide झाले exactly? Today morning we have surprised to see that floating jetty has been parked from Chopdam to here. Chopdanसून हांगर हाडले. Chopda तुमकां खबर आसा Chopdan शिवले व्हडलो इश्यू जालोलो. And along with that concerned MLA बीन तांच्यानी सगळ्यांनी ओपोज केलो. And immediately without consent of any person from the Panchayat nor MLA, they have parked this jetty today morning here. हितून एक गोष्ट सांगता पंचायत एस्टेडे आमची एक पंचायत मंथली मीटिंग जाता जाल्लेली दॅट आमकां मातसो सुगावो लागलेलो म्हणून ऑलरेडी वी हॅव टेकन रेझोल्युशन युनेनिमसली दॅट जेटी वील नॉट कम हियर आनी आमी हांगा अलाव करचे ना. आतां वी आर सरप्रायज सम वन पर्सन कॉन्ट्रॅक्टर फ्रॉम दॅट जेटीचो सांगता वी हॅव नो आपल्या पंचायत लागत ना म्हणटा कित्याक तेणें देवस्थान सांगला. आय डोंट नो दीस रिवर बिलोंग्स टू देवस्थान ऑर कॅप्टन ऑफ पोर्ट. तो म्हणटा पंचायतीक रायट ना जाल्यार देवस्थानाक रायट आहे एकाच जागे. अरे कितें चल्लां काय कळना कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे म्हाका काय कळना. दे आर टेकिंग 4 लोकांचे परमिशन घेता आनी हांगा जेटी दवरता. हू इज द पंचायत. एटलीस्ट तुमकां जर टेम्पररी दवरपाक जाय जाल्यार तुमी पंचायतीक सांगा न्हू एक लेटर दिया बाबा आमची टेम्पररी आसतली हांगा एक 4 दीस आसतले 8 दीस आसतली. लोकांक अशें सरप्रायज करून सगळ्यांक एकठांय करपाक दिवंक नाका. डोंट हे लोकांच्या मदीं भ्रम निर्माण करूंक नाका की बाबा हांगा जेटी हाडली. थोडे म्हणून लागले एमएलएन हांगा परमिशन दिला म्हणून लागले. ताका ते एमएलए फोर्सफुली त्याची पार्टी मिटींग आसतना हांगा यो पयलीं म्हणून लागले. कित्याक लेट बी क्लियर बिकॉज वेदर ही इज इन्वॉल्ड इन दीस बिकॉज वी पीपल डोंट वॉन्ट दीस जेटी आनी आमी अलाव करचेच ना हांगा. लेट देम डू एक 4 दीस की 8 दीस रावतले ते तांच्या बरोवन दिवया आनी विथीन दॅट दे हॅव टू शिफ्ट. इफ पीपल एग्रीज फॉर दॅट ऑल्सो we cannot tell you that we are agreeing for that purpose. If people agrees to keep that for 4 days, we will agree. Otherwise, people are not agree. We are not ready to keep this for 1 day also. आमच्या बरोबर डेप्युटी सरपंच आसा आपल्याकडे 2 मिनिटं उलया. येस कितें एक्झॅक्ट तुमचं मिटींग काल तुमची असली पंचायत मेंबरांची. ओके जर जेटी समाज एक 8 दिसांक दवरता म्हटले फॉर रिक्वेस्ट करून ओनली टू शिफ्ट इट लेटर ऑन तुम्ही परमिट करतले किंवा परमिट करतले म्हणजे आम्ही ते लोकल पंच मेंबर आहा पळय जे एका बोर्डात पडटा ताका पयलीं विचारतले बाबा ते लोकांचो बाबा सपोर्ट आहा तुका बाबा ते दवर म्हणटा आनी तेणी म्हणून आमकां क्लियरली सारखे लेटराचेर मेन्शन करून दिवंक जाय की बाबा इतले दीस आपूण दवरतलो आनी येन्ना काडटली म्हणून. तो पंच मेंबर सांगता जाल्यार आमी खंय तरी तेचेर डिसिजन घेवंक शकता. तरी पण तेचेर एक मिटींग जातली तुमची ताका जाय काय नाका ती. ओके आमी डायरेक्ट परमिशन दिवंक शकना जशें आतां हाडून दवरल्या तशी. येस मिस्टर निखंड हय कितें इश्यू म्हणजे हे आहा पळय फ्लोटींग जेट्टी आहा पळय फ्लोटींग जेट्टी आहा जे इश्यू शिवोल्यान चोपड्या जाल्लो तो थंय लोकांनी 8 दीस बोबा जाल्या उपरांत घालूंक दिवना आनी तेज्या बरोबर सडनली तेंच्यांनी कामुर्ले गांवांत हाडले आनी हाडटा आसतना तेंच्यांनी जे ते लोकल आसले तांकां थोड्यांक कन्सर्न केलें. पूण सरावंडींग एरिया आसल्या कारणान पंचायत आसल्या कारणान तेंच्यांनी जस्ट इन्फॉर्मेशन दिलें ना आनी ती हाडली. तेन्ना जेन्ना म्हाका कळ्ळें डॉक्टरांक आतां सकाळीं तेन्ना हांव थंय प्रॅक्टिकली येयलो. तेज्या पयलीं ऑन द वे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन उलयलो. सो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान कितें सांगलें की ती टेम्पररी आतां भायर व्हरोंक गांवांना म्हणून आमी शिफ्ट केल्या बट आमी ती पणजे व्हरता म्हणून. इट इज नॉट हांगा एक्टिविटी जावची ना तेज्यो. तशें सांगल्या उपरांत परत हांगा आमी कामुर्ले गांवांत येयल्या पण तो जो ऑफिसर तेंचो हांगा कन्सर्न हांगा येयला तेणें सांगलां की ही आमी व्हरतले फक्त सेफ्टी खातीर आमकां शिफ्ट करूंक गांवाना म्हणून आमी कन्सर्न लोकल जे थंयचे लोकलिटी आहा तांकां इन्फॉर्म करून हाडला. पूण इवन तो आमी वयता आनी जेन्ना तो म्हाजे कडेन उलयलो तेन्ना तेणें एग्री जाला की तो रिटर्न पंचायतीक धाडटलो की आमी ती टेम्पररी दवरला आनी ती आमी वील टेक अवे.